मुरगांव पुलिशेन वास्कोच्या एका मनशाक गांजा विकताना घट धरून तांणी विकपाक हाडिल्लो गांजाय जप्त केला. मुरगांव पुलिशेक एकटो बाशीत तरबेज खान ड्रग्स विकता अशी म्हायती मेळ्ळी. त्या प्रमाण पुलिशेन एमपीटी कॉलनीत धाड घालून हेडलँड साडाचेर रावपी बाशीत खानाक गांजा सयत धरला अशी म्हायती मुरगांवचो निरीक्षक प्रवीण पेवारान दिल्या. आयच्या दिसाक आमकां जवळ जवळ 1:30 सुमार एक इन्फॉर्मेशन येयलें की आमच्या एरियेन खंय तरी एक नार्कोटिक्स ड्रग्साचे कितें तरी डिलींग जावपाचें आसा. ती इन्फॉर्मेशन मेळटकूच आमी आमची एक टीम तयार केली, जेतून आमचो PSIs आनी स्टाफ आसले आनी आमी रेड कंडक्ट करपाक गेले. सांगलेले त्या प्रमाणे जे डिस्क्रिप्शन आसले इन्फॉर्मेशनान त्या प्रमाणे तो आमकां मनीस मेळ्ळो. ताका इंटरसेप्ट केले आमच्या टिमीन आनी तेच्या कडल्यान आमकां तेज्या पोझिशनान आमकां 60 ग्राम एक सबस्टन्स मेळ्ळो, जेका आमी गांजा म्हणटा, तो तेज्या कडसून मेळ्ळो, जेची मार्केट वॅल्यू सादारणपणे एक 10,000 रुपया आसा. ती आमकां मेळ्ळी आनी ती आमी तेज्या कडसून एटॅच केली. तेजी स्कुटरूय आमी एक्टिवा स्कुटर जी तेजे कडेन आसली तिवूय एटॅच केल्या आनी आतां आमचें फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन त्या दिशेन चालू आसा. त्या जे आरोपी आमी अरेस्ट केला तेचें नांव बाशीत, बापाचें नांव तबरेज खान आनी तो रावपी GRB कॉलनी जी आसा हेडलँड सडा थंयसर तो रावपी. आनी रेड केली ती आमी MPT कॉलनीन रेड केली.